आज आम्ही विरनोडे गांवांत आसात आणि झेडपीचे तयारीक आम्ही सुरवात केल्ली आसा। आज विरनोडे गांवांत घरोघरी प्रचार सुरू केल्लो आहा आणि तुमकां खबर आसतली युतीच्या ह्या झेडपी इलेक्शनाक आमचे धारगळ मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आमी दवरला आणि तेका तेको दिता मोगो पक्ष आणि मोगो पक्षातर्फे आम्ही कॅम्पेनिंग हांगासर आमच्या कॅन्डिडेटाक घेऊन सुरवात केल्ली आहा आणि भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जो आहा प्रत्येक घरोघरी आमच्या मतदारसंघात तिनूय पंचायतींनी विरनोडा तुयें आणि पारशे ह्या घरोघरी सगळ्यांच्या घराक पायला येतलो। तशेंच आमचे कर्तव्य आहा आमी मिटिंग्स घेवन आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळे एकटे हाडपाक। तेका लागून आयज आमचे मोगोचे सगळी जी विरनोडची महिला आसात पंच मेंबर आसात ते सगळे एकठांय जाल्यात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यां वांगडा आणि प्रत्येक घराघरान आमी भोंवतात। आयज बरें दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे 3.5 वर्सां आमी कार्य करता आमदार म्हणून मतदारसंघात काम करतात ते प्रमाणे जे आमी प्रपोजल तांकां व्हरतात जे डेव्हलपमेंटाचे विशय तेंचे कडेन व्हरतात ते प्रमाणे ते आमकां मुद्दामून म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाक प्रायोरिटी दिवन हे डेव्हलपमेंट करतात आणि आयज आमची जबाबदारी आहा की तेंचे हात बळकट करप घट करप आणि तांकां ताकद दिवप। तशेंच सगळ्यां कडेन मागता की आख्ख्या धारगळ मतदारसंघात झेडपी जे पडटात पंचायती पडटा म्हणजे मागीर ते पारशे तुयें विरनोडा आसूं धारगळ आसूं की परसकडे आसूं हे सगळे जाण एकी कडेन येवन भारतीय जनता पार्टीक मत दिवन येता ते 20 तारखेक कमळाचेर शिक्को मारून भरघोस मतांनी आमच्या श्री कृष्णा हरमलकर जे उर्फ नानू हेका मतां घालून परत एकदा कमळ ह्या निशाणीचेर मत मारून परत एकदा ह्या सरकाराक आनी एक ताकद वाडोवची अशें सगळ्यां कडेन मागता। आनी सगळ्यांनी म्हाका दिसता आयज कॅम्पेनिंग पळयत जाल्यार वचात थंय फक्त भारतीय जनता पार्टी अलायन्स विथ मोगो पक्ष हेच सगळे कडेन वातावरण चालू आख्ख्या पेडणे तालुक्यात आणि खात्री आसा की सगळे जाण म्हणजे मेजॉरिटीन सगळे जाण कमळाचेर मत मारतले आणि भरघोस मतांनी आमच्या नानू हरमलकराक निवडून हाडटले। धन्यवाद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।